गोंय राज्याक ग्रीन झोनांतल्यान रेड झोनांत हाडपाक प्रमोद सावंत सरकारूच जबाबदार आसा। गोंयांत दिसपट्टे कोविड दुयेंती वाडत आसात, मात गोंयचें सरकार सुशेगाद आसा। तांकां गोंयकारांचें पडिल्लेंच ना। कोविड दुयेंता संबंदान गोंय सरकारान गोंयकारांच्या विरोधान निर्णय घेतिल्ल्यान आयज गोंयांत कोविड दुयेंती हजारांचेर पावत आयल्यात। ताका प्रमोद सावंत सरकारूच जबाबदार आसा, असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान पणजेंत काँग्रेस हावजांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला। जंय आमी 660 एक्टिव्ह केसीस आनी 951 कन्फर्म केसीस म्हणटात, थंय फक्त मांगोर हिलाची केसीस 283 म्हणजे त्या एरियेन, आनी केसीस लिंक टू मांगोर हिल म्हणजे मांगोर हिलांतल्यान ज्यो केसीस स्प्रेड जाल्यात त्यो 198 म्हणजे जवळ जवळ 481 केसीस 481 केसी हे फक्त जाल्यार गोंयांत स्प्रेड जाल्यात। गांवांनी पावले, नॉर्थाक सावथाक सगळ्या गांवांनी पावले आसा। लोकां भितर भयभीत वातावरण जाल्लें आसा आनी तो म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना। सो भिवपाची गरज ना मुख्यमंत्री परत सांगून हे तूं करता कितें एक्चुअली। सो ह्यो केसीस सगळे अवॉइड करपाक आमी जाताल्यो। ह्यो प्रत्येक केसीस आमच्यो तितल्योच उरता आशिल्ल्यो। वासगडी जर पर्सनल स्वार्थ, आपलो स्वार्थ सोडून जर राज्याच्या स्वार्थाचो इंटरेस्ट जर डिसिजन घेतलेली जाल्यार आयज ह्यो केसीस इतल्यो जावपाच्यो नाशिल्ल्यो। आनी हेका पूर्णपणे प्रमोद सावंत सरकार आनी प्रमोद सावंत पूर्णपणे हेका जबाबदार आसा। हेतूंतल्यान तो वाट भायर सरपाक शकना, हे न्हयकारपाक तो शकना, कारण हे परत ताका लोकांनी सांगून, तुजे स्वताच्या पार्टीन सांगून, आमी सांगून तूं सगळ्यांची फकाणां करीत रावलो आनी ह्यो केसीस तुवें आयज सगळ्यो वाडोवन घेतलेल्यो आसा। आनी म्हाका दिसता कालचो ताजो स्टेटमेंट की आतां तो चेंज केला, तो परत ते म्हणना कालच्यान ताणें भिवपाची कांयच गरज ना हें बंद केलें। हो मंत्र ताणें आतां सोडला आनी ताणें आतां दुसरो मंत्र धरला। आतां आमकां कोविडाच्या बरोबर जगपाचें आसा। म्हणजे तो कितें सांगता आतां, कोविड आमकां आतां बरोबर लायफ लॉंग आमी दवरपाचें, कोविडा बरोबर जगपाक शिकात म्हणून लोकांक सांगता। म्हणजे इतले दीस तूं सांगतालो भिवपाची कांयच गरज ना आनी आयज तूं परत सांगता की कोविडा बरोबर आमकां आतां जगपाक जाय, आमी जगपाची संवय करपाक जाय। हेजो अर्थ सरकार हतबल जाल्लो आसा। सरकारा कडेन सद्याक कोविड कंट्रोलाक हाडपाक सरकार शकना बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट जी त्या टायमार जी डिसिजन घेवपाची आशिल्ली त्या टायमार त्यो डिसिजन घेतल्यो गेली ना। त्या खातीर आयचो प्रत्येक गोंयचो नागरीक आयज हे फारीक करता। आयज सगळे टेन्शनान जगतात, स्ट्रेसान जगतात, फक्त एक मनशाच्या खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ती टायमली डिसिजन घेवना। आनी आयज म्हाका दिसता प्रमोद सावंत सरकार आयज हतबल जाल्लो आसा आनी तो आयज कोविडाक सरेंडर जाल्लो आसा। ताणें आयज हात वयर काडलेले आसा आनी आयज लोकांचेर सोडलेले आसा। I feel if that is the case, Dr. Pramod Sawant Sarkar should surrender with the people of Goa and should leave Goa. गोंयच्यो शिमा गोंया भायल्यान येवपी येरादारीक बंद करपाची मागणी गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केल्ली। अत्यावश्यक वस्त हाडप बंद करपाचें न्ही, गोंय सरकार काँग्रेसीचेर फट आरोप करता अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा। 18 जुनाक भाशण करता आसतना 18 जुनाचे पावित्र सुद्दां ताणें बेड्डार केला की ताणें सांगलें की काँग्रेस पक्षाचा डिमांड करता म्हणटा। कारण आमच्या ऑफिसरांनी प्रोटेस्ट केले, युथ काँग्रेसीन प्रोटेस्ट केले की तुम्ही सील करा म्हणून बॉर्डर्स। कित्याक सील करा म्हणजे जे कोण भायले येतात तांकां हाडनाका। आमी खंयच सांगना एसेन्शियल कमोडिटीज बंद करून, म्हणजे हो आमचे तोंडाक उतर घालून लोकांक मिसगायड करपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष सगळे सील करपाक। सील म्हणजे कितें, नाका आशिल्ल्या लोकांक तूं अलाव करनाका हे मागणी केल्या। आमी खंयच कमोडिटी एसेन्शियल कमोडिटी जांचो सामान येता तें बंद खंयच करून सांगना। जेन्ना तुमी बंद केल्लें नॅशनल गायडलायन्साच्या अगेन्स्ट वचून तुमी बंद केले सुरवातेक, आमी डिमांड केलो की एसेन्शियल कमोडिटीज तुमी स्टार्ट करात म्हणून, कारण एसेन्शियल कमोडिटी शिवाय तुमी गोंय जगपाक शकपा ना म्हणून। सो हेणें फटिंगपणां 18 जुनाक सुद्दां फटिंगपणां उडोवपाची हेणी सोडलेलें ना। तुमी लोकांक मिसगायड करपाक वचनाका। तेणी अशेंच करून वास्को जे सी फेरर्स आयले थंय बी लोकां भितर रुमर्स स्प्रेड केली की काँग्रेस पक्ष ओपोज करता आनी काँग्रेस पक्ष तुमकां भितर घेवपाक सोदना म्हणून। आमी खंयच ओपोज केन्ना, ऑन द कॉन्ट्री आमचे जे गोंयकार कोण आसा भायर गोंयकारांक हाडात म्हणून झगडपी आमी, सी फेररांक गोंयांक हाड म्हणून सांगपी आमी,
पूण हे अशें करून लोकांक मिसगायड करून लोकांक फुडोवपाचे प्रयत्न करता, कारण बीजेपी हे खरें उलोवपाक शकना हे आमी परत परत सांगलेलें आसा.